ज्या आमदारांक 2017च्या वेंचणुकेन जितली मतां पडिल्ली ताच्या कांय कमी मतां 2022च्या वेंचणुकेन कांय आमदारांक पडल्या। हाच्या फाटल्यान विविध कारणां आसा। विधानसभेच्या वेंचणुकेंत ह्या आदी बरी लीड घेवन जिखून आयिल्ल्या आमदारांच्या मतांनी ह्या फावटी घट जाल्या। अशा सुमार 11 आमदारांची मतां ह्या वेंचणुकेंत कमी जाल्या। गोविंद गावडे हांकां 2017च्या वेंचणुकेंत 15,149 मतां पडिल्लीं, जाल्यार 2022च्या वेंचणुकेंत 11,019 मतां पडल्यात, म्हळ्यार 4,130 मतांचो उणाव जाला। अलेक्स रेजिनाल्ड हांकां 2017च्या वेंचणुकेंत 12,841 मतां पडिल्लीं, जाल्यार 2022च्या वेंचणुकेंत तांकां 8,660 मतां पडल्यात, म्हळ्यार 3,881 मतां उणी पडल्यात। सुदीन ढवळीकर हांकां फाटल्या वेंचणुकेंत 2017च्या 17,093 मतां पडिल्लीं, जाल्यार तांकां 2022च्या वेंचणुकेंत 13,963 मतां पडल्यात, म्हळ्यार 3,130 मतां उणी पडल्यात। निलेश काब्राल हांकां 2017च्या वेंचणुकेंत 12,830 मतां पडिल्लीं, जाल्यार 2022 तांकां 9,973 मतां पडल्यात, सुमार 2,857 मतां ह्या फावट कमी पडल्यात। सुभाष शिरोडकर हांकां 10,161 मतां 2017त पडिल्लीं, जाल्यार 2022 तांकां 8,307 मतां पडल्यात, म्हळ्यार 2,354 मतां कमी पडल्यात। रवी नायक हांकां 2017त 9,502 मतां पडिल्लीं, 2022 तांकां 7,514 मतां कमी पडल्यात, म्हळ्यार 1,988 मतां ह्या फावट कमी पडल्यात। बाबूश मोन्सेरात हांकां 2017च्या वेंचणुकेंत 8,748 मतां पडिल्लीं, जाल्यार तांकां 2022च्या वेंचणुकेंत 6,787 मतां पडल्यात, म्हळ्यार तांकां ह्या फावट 1,961 मतां कमी पडल्यात। मायकल लोबो हांकां फाटले फावट 2017त 11,136 मतां पडिल्लीं, जाल्यार तांकां 2022च्या वेंचणुकेंत 9,285 मतां पडल्यात, म्हळ्यार 1,851 मतां कमी पडल्यात। निळकंठ हळर्णकर हांकां फाटल्या वेंचणुकेंत 2017च्या 11,099 मतां पडिल्लीं, जाल्यार 2022च्या वेंचणुकेंत तांकां 9,414 मतां पडल्यात, सुमार 1,685 मतां तांकां कमी पडल्यात। जेनिफर मोन्सेरात हिका 2017च्या वेंचणुकेंत 11,534 मतां पडिल्लीं, जाल्यार 2022च्या वेंचणुकेंत तिका 10,167 मतां पडल्यात, 1,367 मतां कमी पडल्यात। जोशुआ डिसूजा हांकां 2019च्या पोटवेंचणुकेंत 11,167 मतां पडिल्लीं, जाल्यार 2022च्या वेंचणुकेंत तांकां 10,195 मतां पडल्यात, म्हळ्यार 972 मतां कमी पडल्यात। निळकंठ हळर्णकर, जेनिफर मोन्सेरात, मायकल लोबो, गोविंद गावडे, अलेक्स रेजिनाल्ड, रवी नायक, सुदीन ढवळीकर, निलेश काब्राल, जोशुआ डिसूजा, बाबूश मोन्सेरात आनी सुभाष शिरोडकर हांकां 2022च्या वेंचणुकेंत फाटल्या वेंचणुके परस कमी मतां पडल्यात, जाल्यार डॉ. प्रमोद सावंत, विश्वजीत राणे, माविन गुदिन्हो, रोहन खंवटे, विजय सरदेसाय आनी दिगंबर कामत हांच्या मतांनी 2017तल्या वेंचणुकेंत पडिल्ल्या मतांच्या तुळेंत वाड जाल्या। ह्या खेपे वेंचणूक रिंगणांत बरेचशे उमेदवार देंविल्ल्यान मतां खूब प्रमाणांत विभागून गेल्लीं। मतांची विभागणी जावन बऱ्याचशा आमदारांक फाटले फावट काय ह्या फावट कमी मतां पडल्यात। बाबूश, जेनिफर मोन्सेरात आनी निळकंठ हळर्णकरान भाजपांत घेतिल्लो प्रवेश कांय समर्थकांक आवडूना म्हूण तांची मतां कांय प्रमाणांत कमी जालीं। तशेंच अलेक्स रेजिनाल्ड, मायकल लोबो, सुभाष शिरोडकर, रवी नायक, गोविंद गावडे हांच्यांनी पक्ष बदलिल्ले खातीर तांकां मतां कमी पडल्या आसूंये अशें जाणकारांचें मत आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।